अवकाळी पावस आनी गावठी डुकरांक लागून पिकिल्ल्या भाताच्या शेतांची नाशाडी जाल्या आनी अशा परिस्थितीत सरकारा कडल्यान योग्य वेळार आर्थीक मजत मेळना अशी खंत आशवे मांद्रेच्या शेतकाऱ्यांनी उक्तायला। तशेंच वेळार भाताची सबसिडी मेळना आनी गरजेच्यो सोयी लेगीत गांवांत नाशिल्ल्यान थळाव्या शेतकारांक खूब त्रास सोंसचे पडटात। देखून सरकारान हाची दखल घेवची अशी थळाव्या शेतकाऱ्यांची मागणी आसा। शेतान म्हाका कांयच मेळना ना म्हटल्यार एक साऱ्याची पोती एक सरकार दिना। आदली तेंपान तरी दितालो, आतां तेणे बी दिले, बी रुजात ना आले। ह्या वर्सा ते बी आमी घातले, 8 दीस आमी घातले पूण ते रुजोंकूच येवंक ना। आमी एकामेकाची हे करून बी घातले पूण ते आमकां पावसाक जावन लेट जालो आनी आतां आमी करता पूण आमकां ह्या शेतान कांयच इनकम ना। नाल्यार ते कोणूय येवन ते पळोवचे। सरकार सांगता आमकां शेत करात, तुमचे भुरग्यांक जावं फॅमिलीक तुमी हे करात, आमकां कांयच मेळना हेतून। जाल्यार आमी कितें करचें? एके सायडीन पावसूय खूब पडटा आनी सगळें आमचें लुकसाण जाता। हिंगा आनी आमकां फॅसिलिटी कांय ना, उदकाची सोय कांय ना, घातलें जाल्यार तितलेंच उदक।